प्रायवेट कारी 4 व्हिलर 2 व्हिलर चालूच आहा. सो तेणें आपल्या डिपार्टमेंटाच्या माणसांक पयलीं शिस्त शिकोवंक जाय सारकी हें करपाक. तो सांगता आमकां हें कितें वेव केले आमकां टॅक्स रोड टॅक्स वेव केलो हें वेव केलो. कितलो वेव केलो? आमचो रोड टॅक्स तरी कितलो आहा? आमचो रोड टॅक्स 1000 रुपीज. 500 रुपया आमकां वेव केले ते सांगता तो. आनी व्हडल्या व्हडल्या गाडयांक पळय ते लाखांनी पयशे वेव केला पळय ते केन्ना उलयतलो? आमकां हांगासर शिस्त बिस्त शिकोवपाची गरज ना. आमकां आतां ते पॅनीक बटन हाडूंक सोदता. आमकां पॅनीक बटनाची गरज ना. आमचे आतां गोंयांत जाल्यार म्हाका दिसना एक बसून कसली तरी हॅरसमेंट ओ एसॉल्ट केस ओ वॉटेवर म्हणजे बायलांक कोणी हें केलां रेप ओ वॉटेवर तसली केस एक बसून जावंक ना. आमचे आजून पासून एक बसून गोंयांत आसची ना रिपोर्ट जाल्ली. तेणीन ते प्रेसान कितें म्हटलां 1 काय 2 केसी ताका मेवलेले म्हणून केन्ना तरी जाल्ले म्हणटा तो 1 काय 2. आमकां जाल्यार खबर ना आजून पासून रेप ओ वॉटेवर कितें जाल्या पळय ती केसी. तेन्ना एक कितें केस जाल्ली ती आमी आयकलेली. ती केस न्हू तेणी ताका जर दिसता ती केस टॅक्सी ड्रायव्हरान केल्लेली म्हणून जाल्यार तेणीन कितें तो पुलिशेन तो रिपोर्ट घेवचो तेणीन आनी ती चॅक करची तो टॅक्सी ड्रायव्हरान केल्ली काय कोणी केल्ली पळय ती. कित्याक तो हो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. सो ताका वेरी वेल खबर आहा टॅक्सी रजिस्ट्रेशनाचो नंबर कितें आसता आनी प्रायवेटाचो कितें आसता पळय तो. सो ताका लागून मातशें उलयतना न्हू पळय तो कितें जालो मिनिस्टर आनी आमी टॅक्सी ड्रायव्हर. ताका लागून आमकां कितेंय म्हणपाचें आनी आमी कितें तो म्हणटा पळय तें आमी घेवपाचें अशें जालां ह्या सद्या. मिटर आमकां घाल 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 म्हणून फाटीं लागता. ते लेटरां काडली परमीट कॅन्सिलेशनाक. आमी म्हणना कितें मिटर घालिना म्हणून. आमी मिटर घालपाक रेडी आहा. पूण ज्या गाडयांक मिटर लागता पळय तांकां मिटर घाल न्हू. आनी ऑलरेडी मिटर लागलेले आहा पळय त्याच गाडयांक अजून ते मिटर रिपेर करपाक तेंची सर्वीस स्टेशनां ना आनी कांय ना. सो ते पयलें सगळे जाग्यार घाल म्हणून सांग. मागीर आमकां एक्रॉस द टेबल बसय आनी कितें तें उलय. मागीर फुडलें कितें तें डिसायड करुया. थँक्यू. म्हाजें नांव रोहन कांदोलकर. हांव एक टॅक्सी ओनर फ्रॉम कांदोलीम. काल एक नविनान स्टेटमेंट गेलो की आमकां कोण तरी मिसगायड करता टॅक्सीकारांक. म्हाका सांगचें अशें आसा आमकां कोण मिसगायड करिना. खंय तरी मिनिस्टरूच इल इन्फॉर्म आसा काय आमकां मिसगायड काय पब्लिकांक मिसगायड करता. तो परतून परतून कितें सांगता हो जो मिटर हाडला पळय एज पर द म्हणटा रुलिंग्स ऑफ हायकोर्ट म्हणटा आमी मानता. मात तो मिटर हाडटा आसतना 2 गजाली मिक्स करता. तो परतून परतून सांगता पळय एज पर म्हणटा सेक्शन 140 म्हणटा जो गोवा गव्हर्मेंटान एमेंड केला. तुमकां सांगता सेक्शन 140 गोवा गव्हर्मेंटान 2015 एमेंड केला. त्या अमेंडमेंटा प्रमाणे कितें म्हणटा तो की सगल्यो टॅक्सी ऑल टॅक्सी शूड बी फिटेड वीथ डिजिटल मिटर्स वीथ प्रिंटर एंड GPS म्हणटा तो. तशेंच तुमकां सांगता 2018 सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक कायदो येयला. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायदो कितें रिगार्डींग येतो आमचो ट्रॅकिंग डिवायस. सो तो कायदो कितें म्हणटा ऑल पब्लीक व्हेहिकल डिफायन अंडर क्लॉज 35 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट शाल बी equipped or fitted with ट्रॅकिंग डिवायस एंड 1 or more पॅनीक बटन हो सेंट्रलाचो. सो आतां मबीन कितें करता तेणें एक तो आतां मिटर आसा पळय तेणें एक कॉम्बो हाडला. कॉम्बो म्हणजे कितें तितून फेर मिटर वीथ प्रिंटर वीथ GPS वीथ पॅनीक बटन. ताका हायकोर्टान खंयच सांगूंक ना तो कॉम्बो दी म्हणून. सो म्हाका विचारपाचें ताका तूं आख्खो कॉम्बो तो 11,500 कित्याक मेळटा आमकां फोर्स करता घालपाक. आमी समज गाडयांक मिटर घालूंक जाय. ऑलरेडी आमच्या गोंयांत AGT आनी आमचे AGT आनी येल्लो ब्लॅकाक ऑलरेडी मिटर आसा. सो तूं आमकां 11,000 कित्याक फोर्स करता. तशेंच तो परतून 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 कितें सांगता परतून परतून एक यूज करता फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणटा. एक्चुअली हो मिटर आहा पळय फ्री ऑफ कॉस्ट न्हू. इट इज बेसिकली रिइंबर्समेंट स्कीम. तो म्हणटा मिटर घालतकूच तुका 8 दिसांनी म्हणटा 4,200 येतले. एका वर्सान 4,200 येतले म्हणटा तो मिटराचे. सो आतां तूं समज कॅल्क्युलेट करीत एक 10,000 टॅक्सी घेयशीत जाल्यार 4,000 into 10,000 कशी 4,200 ऑलमोस्ट 4 to 5 करोड पयसो आतां आमचो टॅक्सीकारांचो. हो एक वर्स तूं खंय थेयतलो. हेजेर आमकां कितें टॅक्स बी दितलो आमचो इंट्रस्ट बी दितलो तें कांय उलयना. परतून परतून आमचेर घालता. तशेंच तो आनी एक परतून कितें म्हणटा आनी एक तेणें एसेंब्लीन हें केल्लें बजटरी प्रोविजन ऑफ 30 crores केल्लो आमकां फ्री मिटर दिवपाक. तेजेर ताणें स्पश्टीकरण दिवचो प्रोविजन कित्याक केला 30 करोडाचो आनी कोणाक केला. जेन्ना तो फ्री म्हणटा एका सायडीन फ्री म्हणटा एका सायडीन आमकां 11,000 पे कर म्हणटा तो. दुसरें तो परतून परतून खूब फावटी कितें सांगता आमी टॅक्सीकारांक खूब दिलें म्हणटा. टॅक्स वेवर दिलो म्हणटा. आमकां टॅक्सीकारांक टॅक्स वेवर कितलो दिलो. आमकां पळय आतां टॅक्सीकारांक तो टॅक्स वेवर म्हणटा आनी तो परतून परतून टार्गेट कितें करता मिटर घालिना आमकां टॅक्स वेवर दिलो. जाल्यार तुमकां सांगूंक सोदता मिटर खंयच्या गाडयेक तेणें सांगला मोटो कॅब म्हणजे खंयची गाडी जी गाडी लेस दॅन 6 सिटर ताका मोटो कॅब म्हणटा.
आतां हितून 2 कॅटेगरी आमचे, एक 4+1 आसा आनी 6+1 आसा. 4+1 इयरली रोड टॅक्स आमकां कितलो आसा? 800 रुपया. समज तेजेर पेनल्टी धरली 25% पेनल्टी आसता. सो कितले जाता ते आमी समज टॅक्स भरून 800 + 200 1000 रुपीज जाता. समज तेणें आमकां वेवर दिलो, कितलो दिलो? 500 रुपया एका गाडयेक दिलो. तशेंच 6 सिटर गाडी आसा तेका 1200 रुपया आसा. 1200चेर 25% धरलो जाल्यार 250 रुपया. सो अरावंड 1450. सो आमकां वेवर कितलो मेळ्ळो? 600-700 रुपयाचो. तो परतून आतां आपूण खूब दिले, कितें खूब दिले? 400 आनी 500 रुपया जाय जाल्यार आमी रिटर्न करता. तो परतून सांगता पळय तेका मात याद करूंक दिवंक सोदता. 2019 ऑक्टोबरान तेणें एक स्कीम लॉन्च केली, 50% रोड टॅक्स वेवर म्हण केली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. ही तेणें स्कीम केन्ना हें केली पळय, चडशा प्रायवेट गाडयांक केले. प्रायवेट गाडयांचो रोड टॅक्स पर्संटेज कितली आहा? स्टार्टींग फ्रॉम 9% टू 13%. तूं सादी एक गाडी धरशीत, दर एक वॅगनरीक रोड टॅक्स कितलो जाता 15 वर्साचो? 50,000. तेणें वेवर कितलो दिलो? 50%, म्हणजे 25,000 वेवर दिलो. स्टार्टींग फ्रॉम 25,000 टू लाखांनी दिलो हेणी. तो उलयना तो आमचे सांगता आपूण 15 करोड दिलो. 15 करोडांक आमकां कितलो फायदो जालो टॅक्सीकारांक? एक 2-3 करोड जालो. जेन्ना तो कमर्शियल व्हेकल म्हणटा न्हय, तितून रेंट बायक येयली, रेंट कार येयली, मागीर आमचे टेम्पो येयले, बसी येयल्यो, सगल्यो गाडयो येयल्यो. तेणें परतून पब्लिकाक मिसगायड करचें ना. पूण टॅक्सीकारांक खूब दिले. टॅक्सीकारांक दिले आसतले तेणें आमकां बेनिफीट कितली? 2-3 करोड दिली. मात तेज्या फुडें ताका सांगता, समज तेणें आमकां बेनिफीट दिवनासली, आमकां कायद्यानी बेनिफीट मेळटा. कित्याक एक मोटो व्हेकलान एक प्रोविजन आहा, नॉन यूज क्लॉज म्हण. समज तुमकां खबर आसलें पॅन्डेमीक स्टार्ट जालो इन मंथ ऑफ मार्च आनी स्टार्ट जाता ऑलमोस्ट ऑक्टोबर जालो. सो 6 मंथ आमी समज नॉन त्या एक्टा अंडर अप्लाय केल्ले जाल्यार आमकां ऑलरेडी 50% मेळटा. सो मविनान आमकां कांय दिवंक ना. आमचें हें कायद्याचें आसा पळय. इवन ते सांगता जेन्ना आमी तेज्या कडेन गेले आमकां खंय तरी कन्सेशन दिवचें म्हण, तेणें ही फायल मूव करपाक 6 ते 8 म्हयने लायले. आनी तो 50% पळय तेणें वेवर केला पळय प्रायवेट गाडयांक 8 दिसान गेलो. कित्याक? रिजन कितें दिलें तेणें? ना ऑटो इंडस्ट्री खंय तरी लॉसान चल्ला. एका रिजन कितें आहलो तुमकां खबर आहा? प्रायवेट गाडयांक दिवपाक कन्सेशन. एक सुप्रीम कोर्टाचें रुलींग जाल्लें, BS4 गाडयो आहा पळय तेका लास्ट डेडलायन दिल्ली आमचे एप्रील 2020 म्हणसर रजिस्टर जावन, 30 एप्रील 2020 म्हणसर रजिस्टर जावन जाय. समज ह्यो गाडयो त्या पिरियडान रजिस्टर जावंक नासल्यो, सगल्यो गाडयो स्क्रॅप जातल्यो आहल्यो. तो खंय तरी ऑटो इंडस्ट्रीचें कमिशन खावपाक ही तेणें तेन्ना कायदो केला. हो तो सांगिना, हे फक्त आमचे 2 करोडाचे, 5 करोडाचे, 15 करोडाचे वयर काडटा तो. नाल्यार तेणें हेजें स्पश्टीकरण दिवचें. तेन्ना ती ऑर्डर आसली सुप्रीम कोर्टाची काय ना ती. हो एक जालो. तिसरो जो कितें सांगता, आपूण खंय प्रायस रायज दिलो म्हणटा कितलो 3 रुपीजाचो. तेका याद करून दिता, आमकां लास्ट रिविजन जे रेटीचे येयल्ले 2014 येयल्ले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, ऑफिशियल रिविजन येयल्लें 2014. तेन्ना गोंयान पेट्रोल कितले आहलें? 50 to 55. कित्याक पर्रीकारान तेन्ना आमकां वॅट रिडक्शन दिल्लो. सो तेन्ना आमचो कॉस्ट कितलो 2014 अरावंड 50-55 आहलो. आयच्या तारखेन 2021 प्रायस कितलो पेट्रोलाचो? ऑलमोस्ट 100. सो अबाव 100 आसा. समज तूं तो 3 रुपया धरले, एका एवरेज गाडयेची मायलेज कितली आसता? 10 ते 15 रुपया. कॅल्क्युलेट समज तूं 15 रुपयान करशीत, 3 into 15 कितले जाता? 45. सो आमकां कितें दिता तो? 3 रुपया वयता पेट्रोल वाडला तेच दिता, आनी कांय दिना. सो तेणें सांगचें न्हू टॅक्सीकाराक खूब कितें केलें म्हण. काय करूंक ना टॅक्सीकारा खातीर. हे सगळें तो कित्याक करता तेका खबर. परतून तो फुडें कितें म्हणटा, आपूण खूब केलें म्हणटा. एअरपोर्टार कावंटर काडलो म्हणटा. तो आतां कितले 6 म्हयने जाले सांगता, अजुनूय जावना. कित्याक जावना तेका खबर. एअरपोर्टार कावंटर कित्याक काडटा हें तेका खबर आसा. कित्याक जे एअरपोर्टार ऑपरेट करता ते चडशे तेजे दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी मवीन खंय तरी आपल्याक प्रोजेक्ट करता. आय एम द लिडर ऑफ मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे खंय तरी तेजे टॅक्सीकार आसा तांकां फायदो जावचो म्हणून करता. हे आमच्या फायद्याक करिना तो. हे तेणें क्लियरली सांगचें. परतून टॅक्सीकारांक खूब दिल्या, काय दिवंक ना टॅक्सीकाराक. जे टॅक्सीकाराचो अधिकार आसा पळय तोच दिला तुवें. हेच्या भायर काय दिवंक ना. थँक्यू. म्हजें नांव चंद्रकांत सोडणकर. हांव गेली 45 वर्सां हे टॅक्सी बिजनसान आहा. हांव आमच्या मोहीन बाबाक सांगूंक सोदना, तूं एक इतलो ओल्ड लिडर, जायती तुका 30-35 वर्सां तुवें मिनिस्ट्रीन काम केलें. आतां तूं टॅक्सीवाल्या फाटल्यान कित्याक लागताय? टॅक्सीवाल्याची परिस्थिती जाणाय कितें पळय ती तूं. आज मिटर घाल म्हणटा, मिटर घालता म्हणटा. तूं आमकां जे भायर सांगताय ते भायर उलयताय ते भायर करून दाखय. जे फ्री जाल्यार फ्री दी. कित्याक बरोबर लागताय? आज टॅक्सीवाले पळय पेंडिकान आमच्या एक आमच्या पेंडेमिकान आतां म्हाका सांग कितल्या टॅक्सीवाले कशी परिस्थिती आसा. कोणाक खावंक जेवंक परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा लोकांची. ते पळयत ना तो. आपलेच चिंतता खंय हें दिता टॅक्सीवाल्यांक तें दिता. कितें टॅक्सीवाल्यांक दिताय तूं? आनी सांगता टॅक्सीवाले एम्बेसेडर. आमी जे TV चॅनल खातीर भोव म्हणून तेंचें आमी स्वागत करता. तांकां बरे भशेन आमी हें करता. म्हणून आयज गोंयांत TV येता लोक कित्याक गोंयकार बरे म्हणून बरे भशेन हें करता म्हणून.
बरे भशेन चलतात. हो एम्बॅसेडर म्हाका आमी खरेंच एम्बॅसेडर सांगपाची गरज ना. सगळ्या गोंय आख्या संवसाराक खबर आहा गोंयचे लोक कशे पळयतात टॅक्सीवाले. टॅक्सीवाल्याक जो एअरपोर्टार देंवता तो पयलो टॅक्सीवाल्यार जाता. टॅक्सीवालो तेजो बरे सन्मानान ताका टॅक्सीवाल्याक बावडायता म्हणून टॅक्सीवाल्याक गोंयकारांक एक नांव आहा टॅक्सीवाल्यांक. हें तो समजना. फकत टॅक्सीवाल्या फाटल्यान लागता. हें कितें नाका आसलें. एक तर काय सोबाना हें आनी ह्या आसल्या मिनिस्टराक हें योग्य न्हय हें. तेणी आपलेंच चिंतचें लोकांचें चिंतचें. आनी जो टॅक्सीवाल्या फाटी लागलो न्हू केन्नाच तेजें बरें जावंक पावना. कित्याक काय म्हणशी एक हें करता. आतां पळय चवथ येयल्ली आहा तेजी फुडें परिस्थिती कितें जाता तें चिंतता. तो तर चिंतना आपूण हें दिलें चल्लें म्हणटा. मात तर चिंत आनी माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगता हेजेर तूं कितें तरी हें कर तोडगो काड आनी हें घाल म्हणून. हें कर तें सोल्युशन काड हेजेर. आदी आदलो आमचो मनोहर पर्रीकार जर आसलो जाल्यार ही आमची पाळी येवची नासली. कितें तरी सोल्युशन काडून तो आमकां सगळ्या टॅक्शनान कितें तरी हेल्प करतलो आसलो. देव बरें करूं. एकूण तुमची मागणी कितें आसा आतां? तेणी तो असो उलयलो कोण वाहतूक मंत्री. वाहतूक मंत्री सदांच प्रामाणीकपणा म्हणटा, ट्रान्सपरन्सी म्हणटा आनी तो शिस्त हाडपाची म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक. आमचे टॅक्सीवाले जे पळय आहा हे शिस्तीन वागता, प्रामाणीक आसा आनी एज पर द गॅझेट गिवन बाय 2014 ते रेटीहून कमी रेटीक भाडी मारता. आमकां परवडना तरी आमी मारता. हो तर माविन गुदिनो सांगता ताका हांव चॅलेंज करता. ह्या माविन गुदिनोन एक तर आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचे ओवर चार्जींग तर कंप्लेन आसात. आख्ख्या गोंयांत 40 ते 45 पुलीस स्टेशनां तेणें दाखोवन दिवचे कितक्यो केसी रेजिस्टर आमच्या टॅक्सीवाल्यांचेर ओव्हरचार्ज केल्या म्हणून. हांव ताका चॅलेंज करता मिडिया टू. ताका विचार तुमी कितक्यो तुज्यो आहा त्यो दाखय आमकां म्हणून फाल्यां मिडियार. कळ्ळें. आनी ताका सांगता हांव तो प्रामाणीकपणा उलयता पळय हो जेन्ना पळय काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना हो पावर मिनिस्टर आसलो. हेजी कितें प्रामाणीकपणा आहा ती आख्खे गोंयची जनता जाणा. आख्खे गोंयची जनता हो कितको प्रामाणीक मनीस आनी कितको हो शिस्तीचो मनीस तो लोक जाणा. ताका हांव माविन गुदिनाक रिक्वेस्ट करता बेश्टे तोंड म्हणून कितेंचें कितें उलोवं नाका म्हणून सांग ताका. आमी टॅक्सीकार आजून बसून एकदम सुशेगादीन आहा आनी आमी धंदो करता. कोणूच ओव्हरचार्ज करना. कोणूच एक रेप केस जावं मॉलिस्टिंग जावं कितें कसलीच केस खंयच्याच पुलीस स्टेशनान नाशिना टॅक्सीवाल्यांच्यो. ज्यो जाल्या आसतल्यो त्यो प्रायवेट गाडयेन जाल्या आसतल्यो त्यो ताका सांग वच आनी ते रिपोर्ट काडून ज्या पुलीस स्टेशनान केस रेजिस्टर ते वचून कंप्लेन भायर काडून पळय म्हणून खंयचे गाडयो त्यो प्रायवेट गाडी टॅक्सी त्यो. इतलेंच सांगूंक हांव सोदतां ताका. ते मिटर लावपाचें म्हणटा तुमकां कितें तुमकां मिटर जाय की नाका? मिटर कितें आहा पळय कायद्यान खंयच्या गाडयेक येता पळय त्या गाडयांक घालपाक आमी अवश्य रेडी आसा. आनी ऑलरेडी तुमकां सांगता आमच्या गोंयांत ऑलरेडी डिजिटल मिटर येल्लो ब्लॅक आनी ऑल गोवा म्हणटा त्या गाडयांक ऑलरेडी आसा. सो कायदेशीर खंयच्या गाडयांक आसा पळय. आनी इवन तितून कन्फ्युजन केल्या 2 कायदे तेणें 140 स्टेट गव्हर्मेंट आनी 125 सेंट्रल गव्हर्मेंट हे 2 कायदे मिक्स करून तो मिटर हाडूंक सोदता. एक्चुली तशें जावंक शकता. आतां तो म्हणटा कितें ट्रॅकिंग डिवायस अक्रॉस द जितले गोंयांत पॅसेंजर व्हेहिकल चलता न्हू अपार्ट फ्रॉम ई रिक्षा 2 व्हिलर आनी ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल वीच डज नॉट रिक्वायर परमीट म्हणजे आतां ते इलेक्ट्रॉनीक गाडयो येयला त्यो सोडून जितल्यो गाडयो गोंयांत एग्जाम्पल आतां टॅक्सीकूय येतलो तो बसीकूय येतलो ट्युरिस्ट बसी थंय पॅसेंजर. सो तेणें पयलो तो सेटअप करचो. इवन त्या सेटअपान कितें आसा ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें सांगलां जेन्ना ताका एक सांगलां की तूं जेन्ना तो कायदो इम्प्लिमेंट करतलो 125 पळय तेन्ना ताका एक मॉनिटरींग रूम कर म्हटलां. आनी मॉनिटरींग रूम वूड बी फंडेड 60 बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी 40 बाय आमचो स्टेट गव्हर्मेंट. मविनान तें केलां आसा. तें कांय करूंक ना. एक खंय तरी हायकोर्टान सांगलां मिटर घाल म्हणून कॉम्बो करून सगळें आमच्या माथ्यार घालूंक सोदता. तेणें तेजें स्पश्टीकरण दिवचें. मागीर तो कितें सांगतलो तुमकां जाणा इलेक्ट्रीक बसीचें कितें जालां तुमकां खबर आसा तो कितें सांगता ना चार्जींग पॉयंट ना. कशें फाल्यां मिटराचें सांगतलो ना आमच्या कडेन ट्रॅकिंग डिवायस ना. आतां दुसरो सांगता पळय खूब कितें उलयता तो म्हणटा 8,000 8,500 कॉस्ट म्हणटा वयलो म्हणटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या मिटराचो एवरी इयर रिन्युअल कॉस्ट तुमकां खबर आहा कितलो तो? ह्या मिटराचो एवरी इयर रिन्युअल कॉस्ट आसा 4,600 रिचार्ज म्हणून आसा एवरी इयर. जाल्यार ओपन मार्केटान तोच मिटर डिजिटल मिटर 4,000 मेळटा. मविनान हेजें स्पश्टीकरण दिवचें. तो एकाच कंपनी कित्याक फोर्स करता? आमी मिटर आजुनूय ना म्हणना. आमी मिटर ज्या गाडयांक कायदेशीर गाडयांक येतलो तो आमी मिटर घालपाक आजुनूय ओपन आसा. मात तेणें मार्केट ओपन करचें. कित्याक भियेता ओपन मार्केटाक तो? कित्याक करिना मार्केट ओपन? आनी ऑल इंडिया पळय गाडयेक आहा न्हू ऑल इंडिया ताका खंयचेच स्टेटीन आख्खे इंडियन मिटर ना. पूण हेंच्यांनी कितें केलां 2015 भितरल्या भितर निखील देसाय आसतना भितरल्या भितर STN आमचें तें हें घातलां एमेंड करून घेतला आनी तो 140 कायदो केला आनी आमकां सगळ्यांक ट्युरिस्ट व्हेहिकल आसली ती मोटर कॅप करून उडयला आनी आयज आमकां मिटर घाल म्हणटा ताका लागून.
आनी हो आयज कित्याक चाळ्ळा हो 4,500 मिटर आमकां 11,500 विकूंक सोदता हे वयले इतको डिफरंट हेंचें कमिशन हें खावंक मेळना म्हणून हें करता आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हराचेर एलिगेशन मिटर एस टोटल इन्स्टॉल करे पर्यंत तेजी रेट कितले मेरेन जाता अरावंड 11,500 सुमार जाता आनी इयरली रिन्यूबल 4,600 वेरेज आतां रेंट कारी गोंयांत चलता पळय ऑलरेडी ताका ते आपल्या गाडयो ट्रॅक करपाक ट्रॅकिंग डिवायस घालता तो ट्रॅकिंग डिवायस तूं ओपन मार्केटान घालचे 3,000 मेळटा आनी इयरली रिन्यूवल चार्जीस 1,500 जाल्यार मोबीन तोच आमकां 4,600 तो कितें सांगता ना इन्क्लुडींग GST मोबिनाक सांगता तूं पळय आमची टॅक्सीकाराची पळय परतूनची इमेज पिड्यार करूंक सोदता पब्लिका मदीं खंय तरी आमी प्रामाणीक ना म्हणून आमी आतांय सांगता आमी मिटराक ओपन आसा कायद्यान खंयच्या गाडयेक येतात त्या गाडयेक घालपाक आमी ओपन आसा ओके. आतां दुसरें पळय आतां 5 स्टार हॉटेलां आहा 5 स्टार हॉटेलांक ती आपणाक जाय ती रेट आहा तेंची हॉटेला प्रमाणे रेट आसता तेंची ती रेटी म्हाका सांग फाल्यां मिटर घातले तेंचें कितें करतलो मागीर तेजेर एक्शन घेतलो कितें तरी ते म्हणटा तेंचें कितें कितें मिटर जर गाडयांक घालता जाल्यार तेंच्यो गाडयो हॉटेलांक घेयना 5 स्टारांक मागीर तेंकां कितें करतलो तो तेंकां कोवा मागीर तो फॅसिलिटेट करतलो तेंकां तें दिवंक जाय तेंकां आमी न्हू CM आशेन कितलेच फावटी हेच्या पयलीं गेल्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराशेनूय उलयल्या आनी तेंकां सांगलेलें आमी मिटर घालिना म्हणून हें सांगिना पूण कितें आहा पळय तें कायद्यान जावं न्ही एक्रोस टेबल बसोया कितें मिटराची कहो चलतलो मिटर आनी तुजे GPS ट्रॅकर कहो आमी यूज करपाचो पॅनीक बटनाचे कितें आमकां एडवांटेजीस आहा ते सगळें आमकां एक्सप्लेन कर मागीर उलय आनी आमी कितें तें हें करता म्हणून आनी हितून तुमकां आनी एक सांगता आतां पॅनीक बटन म्हणटा पळय तो खंयच्या स्टेटीक लागूंक ना आनी पॅनीक बटन हो जो आसतलो पळय न्हू मागीर हेच्या फुडें केन्ना लागतलो पळय तो हो आतां मॉलेस्टेशन कितें तें रेप केसी कितें चेडवांक मेळून चावयली कितें केली जाल्यार तें बटन दामतलें आनी आमकां येवन ट्रॅक करतले आनी पुलीस येवन मागीर अरेस्ट करतले म्हणून हें ओन्ली कांय आमच्या अजून गोंयांत जावंकूच ना केसी आनी हितून जातलें कितें जाणाय ट्युरिस्ट कितें करता आख्खो दीस भोंवता तुज्या गाडयेन आख्खो गोंयां भोंवता आनी घरा येयले काय ना मागीर भैया आपका AC ठीक नहीं चल रहा था भैया गाडी आपका हिल रहा था भैया ये हो रहा था एक रेट सांगता पळय ते रेटीनसून तुका आनी 500 ते 1,000 रुपया कमी काडून दिता आनी अहेच मागीर एअरपोर्टार वयताना आमकां करतले आतां केन्ना केन्ना आमी कितें पॅकेज करता 3 दिसांची 4 दिसांची 4 दिसांची पॅकेज जाली 5,000 8,000 वॉटेवर थंय वयताना मागीर ते अहें करतले डिस्टर्ब करतले आमकां आनी आमी तर आयकना जाल्यार पॅनीक बटन दामतले मागीर आमी मॉलेस्ट केलें म्हणून आमकां अरेस्ट करपाचें हे मवीन कोदिनोचे ते मातशें तेंच्यांनी सोजमोंक जाय आनी CMान म्हाका मागता हांव आतां तो मवीन कोदिनो सांगता हो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सांगता म्हणून तेंचें आयकोना काय तूं आमचेंय आयक आमी लोकल आमी आहा जाल्यार तुमी आसतले ताका लागून आमचें पयलें आयका आनी मागीर कितें तें डिसिजन घेया म्हणटा हांव दिसता सगळे आख्या गोंयांभर आमी हो धंदो आमचो पळय न्हू एकदम बहुजन समाजान एकदम खालच्या दर्जाचो सगळ्या लोकांचो तेन्ना CMान हितून लक्ष घालचें आनी हो इशू आहा पळय न्हू तो बेगींतल्या बेगीन सुटावो करचो म्हणून हांव CM प्रमोद सावंता कडेन मागता. तो मिटर घातलो म्हणून तुमच्या धंद्याचेर कितें तुमकां लॉस बी जातलें अशें कितें आहा लॉस जावचें ना तो सांगता आयक आतां आमची रेट कितें आहा अकॉर्डिंग टू द गॅझेट 2014ची आमची एअरपोर्टाची सिडान गाडीची रेट आहा 4 व्हिलराची रेट हिची आमची 4+1ची रेट आहा आमची अरावंड 1,300 रुपीज एअरपोर्ट ड्रॉप ओन्ली 1 वे आनी मिटर घातलो जाल्यार तेणें आमकां आतां रेट कितें दिल्या 39 आनी तेच्या उपरांत तेणें आनी प्लस 3 रुपीज वाडयले म्हणजे 42 रुपीज जाले एअरपोर्टाचेर तूं जर धरशीत 1 वे तर एअरपोर्टाचेर धरशीत न्हू जर 43 किलोमिटर 40 किलोमिटर जर तेच तर धरशीत तूं जाल्यार 1,680 रुपीज जाता टुरिस्ट आमकां 1,300 रुपया दिवंक सोदिना जाल्यार 1,680 रुपीज दितले आमकां टुरिस्ट मागीर हितून तूं खंयसर तरी गोवा माणसाक हेल्प करताय न्हू तूं आमी सांगलें की आमकां मिटर घालता तेंकांय मिटर घाल तेंकां कित्याक मिटर ना तेंचे डिफरंट परमीट म्हणटा आमचे डिफरंट परमीट म्हणजे आमकां 1,680 रुपीज आमकां टुरिस्ट दितले जाल्यार तुमीच सांगा आमकां 1,300 रुपया दिवंक सोदिना 1,680 कशें दितले म्हणजे हो एके वाटेन कितें आमकां लोकल टॅक्सीवाल्यांक एकदां काबार करून भायल्या लोकांक हाडून हांगासर हें करूंक सोदता हांगासर हे इंटेन्शन चल्लां तेंचें निमाणे लास्ट एकूच आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान एकूच तेजेर एक सोल्युशन काडचें की सगळे आख्या गोंयचे जे जावं टॅक्सीवाले आहा एक 10 जाणांक हाडचे तेजेर बसोन एक सोल्युशन काडचें आनी तेन्ना सॉल्व करचें आयकूंक जाय न्हू टॅक्सीवाले म्हणल्यार न्हू टॅक्सीवाले आमचे खुबशे शिकलेले भुरगे आहा ना म्हणून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम करतात ते नाल्यार आनी कामां दिली ड्रायव्हरांक सगळ्यांक तेजेर विचार करात न्हू मात एक उठ सूट टॅक्सीवाले ब्लेम करचे न्हू आनी मोयना एकूच सांगता हांव तुका हें सोबाना म्हणून तूं एक मिनिस्टर सिनियर न्हू तुम्ही पयलीं प्रामाणीक जावं तुम्ही पयलीं प्रामाणीक राव मागीर बाकीच्यान प्रामाणीक राव आमी खुद्द गोंयकार भुमिपुत्र आमी ह्या गोंयचे
गोंयकार अन्याय करूं नाका फुडें इलेक्शन पळय हेच गोंयकार दाखयतले कितें पळय ते आनी आतां आरटीओ डिपार्टमेंटान आमचो तो टायम तेणें दिल्लो पळय तो हें जाला म्हणून लोकांची परमिटां आहा पळय ती कॅन्सलेशनाक सगल्यांक ऑर्डरी काडलेल्यो आसा आनी ते कोणाच्या हाती दाखय म्हणून उल्हास हे पळय सगल्यांक हें काडल्या आनी तेणें सांगलां विथीन 15 डेज आपल्याक दाखय. रिप्लाय करचें म्हणून रिप्लाय न्हू परमिट सरेंडर करचें म्हणून आमचे आतां हांव ताका इतकेंच सांगूंक सोदतां की आमच्या मोविनान गाडयेचो नंबर तूं आमकां कांयच कॉन्फिडन्सान घेनाय एक्रॉस द टेबल बसून आमचेशीन कांय उलोवप करिनाय आनी ही नोटिसां घालून आमची परमिटां हें करूंक सोदता आमी जी आमची जितकी परमिटां म्हणजे आमी सरेंडर करता तूं आमकां जॉब दी गव्हर्मेंटान आनी आमकां दी 8 पे 6 पे 7 पे 8 पे आमी बसून घेता आमी ग्रॅज्युएटा कोण आमचे सगळे शिकलेले आहा भुरगे तेन्ना गव्हर्मेंट आमीच करता सरेंडर एनी टायम करपाक रेडी आहा परमिटां कोणाक पूण आमकां जॉब दिवचे गव्हर्मेंटान कॅन्सिलेशन म्हणून लेटर येयला न्हू हें कॅन्सिलेशन म्हणून लेटर जाल्यार तुमी तेजेरूच कितें बरयलां तुमी अमके दिसा भितर येवचे आनी परमीट सरेंडर करचें. आमी कित्याक सरेंडर करूंक जाय तुमी कॅन्सील करा कॅन्सील आमकां वाटेक हाडया तुजें परमीट कॅन्सील जालां कोत काबार सरेंडर करा म्हणजे ही कितें जालें टॅक्नीक हें आमकां आपोवन व्हरतले थंयसर परमीट सरेंडर कर म्हणून थंयसर आमकां फॉर्म भरूंक लायतले आनी आमचे कडसूनच बरोवन घेतले कितें हांव जर म्हाजें नांव कुंदन केरकर हाय कुंदन केरकर आय एम कॅन्सिलींग माय परमीट ऑफ माय व्हेकल सो एंड सो नंबर म्हणटले आनी सायन घेतले आनी तितून मागीर म्हणटले की तुमी कॅन्सील केले आमी हें करूंक ना म्हणटले थंय BTI हेचेर कितें जालां हेचेर कितें करतात ते आतां BTI फॉर्म भरूंक लायता हे मिटर फिट करच्या टायमार तेचेरूय कितें बरयलेलें आसता म्हाजें नांव घातलें गाडयेचो नंबर घातलो आनी हांव म्हाजे गाडयेक ही ऑल्टरेशनां करता म्हणजे हांव करता मिटर घालूंक लायता कोण आमकां ते आनी बरोवन घेता आमचे कडसून आमी करता म्हणून म्हणजे हे सगळे आमचेरूच आमकांच हें करून हें करतात तेका लागून मागता CMाक मातशें हेचेर मातशें शिथीर दिवचें आनी मातशें आमच्या लोकांक मातशें गोंयचे लोक जे त्रासान पडल्या पळय लोकल जे आपले कश्ट करून पोट भरता पळय तांकां मातशें पळोवचें आनी तेंचें मातशें कितें तें प्रॉब्लम आसा तें मातशें सॉल्व घेवचें आनी मातशें बेगीन जाता तितलें सॉर्ट आवट करचें म्हणून ओके एक लास्ट प्रश्न तुमकां तुमी हांगा पळय जे आसात ते विविध पक्षांतले म्हणजे विविध पक्षाचे आसात सेपरेट विचारता न्हू आतां कितें आसा आगामी निवडणुका लागीं पावल्यात तुमी सरकारा बरोबर भाजपचें आयज सरकार आसा तुमी भाजप सरकारा बरोबर रावतले काय तुमी कित्याक काही लोकांनी फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आमी सरकाराक वोटींग करचें ना अलिप्त रावतले आमच्यो जो पर्यंत समस्या सुटना तो पर्यंत आमी मतदानूय करचें ना अशें काही नाही जालें तुमची भुमिका कितें आसता इलेक्शनाचे बद्दल आमी हांगासर पळय आतां आमी आतां इतले जाणां इतलेच आनी पळय खूब भुरगे आहा आमच्या हितून पूण इलेक्शनाचें कितें आहा ते ईच इंडिविज्युअलाचें आपलें हें न्हू वीश कोणाक वोट मारपाचो पळय तेका BJPक मारूंक जाय जर म्हाका काँग्रेसाक मारूंक जाय तेका तें एकामेकाचें हें आतां कोण आतां जर BJPन सपोर्ट केलें जाल्यार BJPकूय कोण जे मारूंक सोदिनासले ते मारूंक शकता न्हू पूण तें आमचें पयलें सांगूंक जायना आनी आमी कोणाक फोर्सूय करिना कित्याक तूं हेच पार्टयेक वोट मारूंक जाय तेच पार्टयेक वोट मारूंक जाय तें आमचें इलेक्शन पळय हो डिफरंट इश्यू आनी हो आमचो पोटा पाडयाचो इश्यू आहा तेन्ना आमी मान्य आमचो पळय प्रमोद सावंत ताका इतकेच रिक्वेस्ट केलो कित्याक पयलीं आमचो एक्स CM जो मनोहर भाई पर्रीकर आसलो आमकां अशें इतकें हें करिनासलो जो पळय तुमचें एसोसिएशन कितें जाता ऑल गो एसोसिएशन एसोसिएशन आख्खे आमचे कालांगूटचे ड्रायव्हर कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे टॅक्सी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे हेच्या पयलीं कशें आमची पेडण्या जाल्ली प्रेस कॉन्फरन्स अंजुना जाल्ली त्या हेचेर आमी फुडें वचोन ही आयज कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचे ड्रायव्हर हो इश्यू तुमी स्थानीक आमदारा कडेन घेवन गेल्ले आमी आमचे दोग जाण भुरगे गेल्ले फाटल्या दिसांनी ते उलयला तेजेशी आतां आमी चिंतलां कितें आतां जालें जाल्यार आमी तेका वचून तेकाय सांगतले म्हण कित्याक आमचो तो एक रायट कहो न्हू हाचे पयलीं गेल्ले जाल्यार तुमकां कितें आश्वासन दिलें तुमी आमी वचोंक नासले ते दोग जाण भुरगे गेल्ले तांकां सांगलेलें दिसता तेणीन CMाचेर व्हरता म्हणून गेल्ले CMाचेर दिसता तांकां म्हाका दिसता बेजिकली कोणाक म्हाका दिसता 2-3 जाणांक कॅन्सिलेशन येयल्ली ऑर्डर पळय ते भुरगे ताच्या कडेन पावल्ले दिसता आनी त्या हेजेर तो लोकल MLA म्हाका दिसता CMाक ते जसो तुमी प्रेस ब्रिफींग दिल्ली आनी कोण तरी आतां तुमकां लेटर दाखयला पळय इवन तशी लेटरां येयल्ले भुरगे गेल्ले दिसता हेच्या कडेन सो स्पेसिफिकली अशें असोसिएशन आनी कोण म्हण आमी आयजून मेरेन वचोंक ना हेच्या कडेन हो इश्यू सगळ्यांक खबर आहा कितें चल्ला आनी कितें तो सो लोकल गेल्ले पळय आमचे ऑल ओवर गोवा आमी सगळ्यांक सांगलां ईच एंड
एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे आपले एमएलए वचून आपल्या- मेळा आपल्याक मेळा. आनी आमी सगळे मागीर एकठांय करुया म्हणजे तशें केल्यारूच ते एकठांय मेळ जातले हो आमचो रायट आहा आमचे एम एल ए मेळोचो निसरूकूच जाय न्हू कितें आमचो. जालें आमकां तो आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह ताकाच सांगचें पडलें ओके थँक्यू